नमस्कार, दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना हंजनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गांजा पार्टी चलयता गोंय। भाजपाचे कार्यकर्ते घुस्पल्यात गोळे वखदांचे वेव्हारांत। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजयान काडलो भाजपाचेर फोग। डिसेंबरा मेरेन करतले लॉजिस्टीक हबाचे उक्तावण। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ली माहिती। गोंयांत जातली 37वी राष्ट्रीय खेळां सर्त। भारतीय ऑलिंपिक संघटनेन धाडला आयोजना विशीं पत्र। बांदकाम कोयराचोय आता जातलो वापर। भौशीक बांदकाम खात्यान घेतलो फुडाकार। मंत्री निलेश काब्रालाची माहिती। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेन घेवचे नात वांटो, सांगता तृणमूल काँग्रेसीचो फुडारी राजन डेमेलो। नागरिकांची गरज भागोवपा खातीर रशियेंतल्यान तेलाची आयात उरतली चालूच, सांगता पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी। आता खबरो विस्तारान। गोंय हे फकत कोळशाचेच लॉजिस्टीक हब नसून ते गोळे वखदांचेय लॉजिस्टीक हब जाला आनी ताका पुराय तरेन जापसालदार प्रमोद सावंत सरकार असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला। सत्ताधारी पक्षाचो कॅडरूच गोंयांत ड्रग ट्रेड करता असो आरोप लेगीत विजयान ह्या वेळार केला। अरे गव्हर्नमेंट गांजा लिगलायज करपाचो गव्हर्नमेंट हो, ही गांजा पार्टी गोंय चलयता। सो ड्रग्स कशे कमी जातले? ड्रग्स वाडूंक जाय, सारकें आहा तें। गांजा पार्टी मरे इलेक्शनाचे पयलीं गांजा रेग्युलरायज करूंक लिगलायज करूंक हो सरकार फुडें जर इल्लो अशेंच केल्लें गुणायलें पेपर लॉ डिपार्टमेंटा कडेन। आज कोणें म्हाका सकाळीं विचारलें लॉ डिपार्टमेंटा कडेन फायल इज अंडर सर्क्युलेशन सांगता। सो आतां इलेक्शन जिखलें, आतां कोको आतां करतले ते लिगलायज। आनी बीजेपीचे वर्करूच चलयता हो ड्रग्साचो धंदो आनी तो पयसो इलेक्शनाक येता, ते पयशांनी आमदारांक विकते घेतात आनी आतां कावन्सिलर बी कोण उरले तांकां घेतले, ती चिल्लराचेर मेळटले ते। हे जे आमदारांक कोट्यांनी रुपया दिल्या पळय, 40 कोटी 50 कोटी अशी फिगरां येता, ती कशी येतली? काम करून हमाली करून पयशे येता, बरें काम करून जॉब करून पयशे इतले मेळटा, हे ड्रग्सूच विकून पयशे मेळपाचे। सो ड्रग्स म्हणटा ते स्वयंपूर्ण गोंय जर स्वयंपूर्ण करतलो जाल्यार ड्रग्स जाय। अरे मुख्यमंत्र्याची आयडिया आशिल्ली गांजा रोवप शेतकारांनी, फार्मर्स इन्कम विल बी डबल्ड जालें म्हणटा तो। सो कांय तातूंत चकीत जावपाची गरज ना। हे ड्रग्स म्हणटा ते गोंयांत, गोवा इज द सीन कॅपिटल ऑफ South East Asia, and this is part of government's plan. Nobody has to be surprised about it. Telangana police have very clearly shown that drugs have got state protection. गोंयान जे मनशांक सोदनासले ते तेलंगणाचे पुलीस येवन गोंयान धरपाक लागले। गोवा इज नॉट ओनली अ लॉजिस्टीक हब फॉर कोल, गोवा इज अ लॉजिस्टीक हब फॉर ड्रग्स. This has been proven by Telangana police, and Goa police has no answer. Because for everything that is there is political interference. Cadres of the ruling party are running the drug trade, because drug trade cannot happen without state protection. There has been an house committee when BJP was in power. What did the house committee say? इतले वडले पेपर आसले, ते फायली आसल्यो, कितें सांगताले? ड्रग्स पॉलिटिशियन पुलीस नेक्सस कितें रे? हो मुख्यमंत्री तेन्ना आशिल्लो, आमदार आशिल्लो, हांवूय आमदार आसलो, ताका विचार वाचलां आमी काय म्हण केन्ना अशें पळयलां काय धुल्ल बसल्या काय म्हणटा काय तें खंयच्या रद्देक विकलें काय म्हण तो रिपोर्ट ताका काय। मोपा विमानतळाचेर अवजड उद्देगा खातीरच्या लॉजिस्टीक उद्देगीक प्रकल्पाचे डिसेंबरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी उक्तावण जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। फॉरेन्सिक विद्यापीठ, संवसारीक कायदो विद्यापीठा उपरांत गोंयांत डिझायन विद्यापीठ स्थापन जातले अशें ताणें सांगलें। In order to operationalize the project and achieve the destination in positive financial and social impact on the society, and we have set up the focus areas, and through the Invest Goa 2022
and which is under. First is an education. The passing of the Goa Private University Act has opened up the avenue and prestigious educational institute in the state. The Goa geared up for to be the educational hub of our country, where the professional educational institutions as well as the international schools are moving in it. So as suggested by Sri Suresh Prabhuji, the design university is also ready to set up in the state of Goa. We had already given the letter of intent for the design university to Sunaprant University. And other so many universities are also interested to set up their base campus in the Goa. At present, we are having the BEATS, we are having the NIT, we are having the IIT, we are having the GIMs, we are having the National Science Forensic University, we are having the International School of Law in the state of Goa, we are having the National Sports Institutes, we are having the National Polar Institutes of the Government of India. Now, we are in short span of time, we are opening the Ayush Institute in the state of Goa. And second, the logistics. As we are coming to the Mopa airport, wherein the Airbus on the trial basis has landed just a week ago, it is set to redefine the logistic industry in the state of Goa. Besides the passengers, the fully integrated logistics section is on, and which will be the geared up and to meet the requirement of the farms as well as the perishable commodities and in general goods, including the heavy industrial products that needs to be explored. I think most probable we are inaugurating this project in the coming, either in the month of December, in the hand of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. Goa is a place where the logistic hotspots are. It is an interwoven where the rail, road and air and harbour facilities are found within the radius of just 4 kilometers at the Mamagua Taluka. गोंयांत 37वी राष्ट्रीय खेळा सर्त आयोजीत करपा संबंधान इंडियन ऑलिंपिक एसोसिएशनाचे पत्र मेळिल्ल्याची म्हायती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली. गोंया खातीर ही खूब खोशयेची गजाल अशें तो म्हणटा. आपणे जेन्ना खेळा मंत्र्याचे खातें स्विकारिल्ले त्याच वेळार गोंय राज्यांत राष्ट्रीय खेळाचें आयोजन करपाचो निर्णय घेतिल्लो. देखून गुजरातांत जावपी 36व्या राष्ट्रीय खेळाचे समारोप सुवाळ्यांत गोंय राज्याक 37व्या सर्तीचो इंडियन ऑलिंपिक एसोसिएशन ध्वज घेवपाचें आमंत्रण आयिल्ल्याचें ताणें सांगलें. आज गोंया खातीर एक खूब खोशयेची आनी उमेदीची गोष्ट जावन आसा, कारण कालूच आमकां इंडियन ऑलिंपिक एसोसिएशनान 37th नॅशनल गेम्स गोंया खातीर आज एप्रुवल जाल्ले आसात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान येता ते 12 तारखेक 36th नॅशनल गेम्साची क्लोजिंग सेरेमनी जी आसा तो फ्लॅग रिसीव करपा खातीर आमकां आज निमंत्रण दिल्लें आसा. हांवें वारंवार सांगिल्लें आसात की ज्या वेळाचेर हांवें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पोर्ट्स खात्याची घेतिल्ली आसात की नॅशनल गेम्स आफ्टर डिसेंबर नंतर ह्यो जातल्यो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज पावलांय आमी मारिल्ले आसात. हे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आज आमी फिफाच्या माध्यमांतल्यान ते करतात तेजे इन्फ्रास्ट्रक्चर सुद्दां हे नॅशनल गेम्सा खातीर आमी वापरतले आनी म्हणूनच आफ्टर डिसेंबर गोवा गव्हर्मेंट इज स्ट्रॉंग इनफ टू होस्ट द 37 नॅशनल गेम्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. पर्यावरणाचे प्रदूषण टाळपाक बांदकाम आनी मोडिल्ल्या इमारतींच्या कोयराचो शास्त्रोक्त तरेन विलो लावपा खातीर योग्य यंत्रणा तयार करपाची गरज आशिल्ल्याचें पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. साळगांवा गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयान गोंय कोयर वेवस्थापन महामंडळ, रिसर्च ट्रायंगल इन्स्टिट्यूट, रेजिलियंट एनर्जी आनी सिंटेक नॉर्वे हांच्या जोड पालवान बांदकाम आनी मोडिल्ल्या इमारतींच्या कोयराची पर्यावरणपूरक पद्दतीन हाताळणी ह्या विशयाचेर आयोजीत कार्यशाळेंत मंत्री काब्राल उलयतालो. आमी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन CM अंडर कन्स्ट्रक्शन वेस्ट फेसिलिटी हांगा घालूंक सोदता चिंचले म्हण हांगा म्हापशा थंय आसा प्रपोजल आनी म्हाका खबर आसा की CM ते करतलो म्हण. सो बेसिकली टॅक्नोलॉजी कितें आनी तेजें आउटपूट कितें आनी कशें हें जावपाक जाय हेजेर फोकस आसतलो. हांवें ऑलरेडी एज PWD मिनिस्टर कमिटमेंट घेतला की तेणी लॅटरायट स्टोनाचो पावडराचो जशें सिमेंट ब्लॉक करता लॅटरायट ब्लॉक सिंटेफान हांगा गोंयांत केल्ले आसा आनी तेजे खातीर पेटंट करता. पेटंट जातरी जरी तरी आमचे प्रायस रेंज आमी नेगोशिएट करून आमचे GSRान आमी घालतले. सिमिलरली जे डेब्रीज जे वेस्ट जाता
तितून भितर आमी कंपल्सरी हे डेब्रिजान आमचे PWD भितर कितें यूज करूंक मेळटा ते एटलिस्ट आमचे नॉर्मल कामा भितर 20 to 30% यूज करपाचो आमी कमिटमेंट दिल्लो आसा. सो आमचे सायडीन आमी केल्लें आसा. आतां गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जे मेडिकल वेस्ट मागीर तुजे ई वेस्ट आतां कन्स्ट्रक्शन डेब्रीज आनी आमचे सॉलिड वेस्ट हे सगळे वेस्ट मॅनेजमेंटाचे कॉर्पोरेशनाची जबाबदारी आसा. गोंयान जबाबदारी आसलीच. हांवें पळय म्हज्या स्पिचान सांगलां की जबाबदारी जाली पूण खंय तरी पुलिसींग चड करूंक पडटलें. अशें पुलिसींग म्हणजे पुलिसूच न्ही टीम करूंक पडटलें की खंय तरी हे लोक जे आमी आज म्हाज्या मतदारसंघात जशें हांवें सांगलें इतले वर्सां हांव करता अजुनूय कचऱ्याचे लेवल जे पयर आमी एवॉर्ड पयल्या सेंटराक हे सेंटरांतले एवॉर्ड आमी गोंयचें नांव खंयच ना. सो हांव कालूच म्हजी मिटींग विथ कावन्सिलर घेतलेली आसा. कुडचड्या म्युनिसिपालिटी एरियांत तरी हांव आतां फोकस आतां कलेक्शन करता. प्लांटूय जाला. आतां आमचे खंय तरी देशा भितर आमची म्युनिसिपालिटी वयर वयतली अशें हांव ट्राय करता. सो अशे गोश्टी आज हे सेंटरा भितर आजचे CND वेस्ट कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रीज वेस्ट मॅनेजमेंटा वर्कशॉपान हांवें हांगा येयल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता कोणें सगळ्यांनी वेस्ट मॅनेजमेंट फोकसान जर घातले जाल्यार आमकां गोंयान जे सायडीन रस्त्याचेर व्हरता तांकां खंय तरी घालपाक जागो ना. पूण सायमल्टेनियसली हे वेस्ट फेसिलिटी सावथाक नॉर्थाक कलेक्शन सेंटर करतले अशें सांगलां. आनी तितून भितर लोकांनी थंय व्हरून उडोवचे थंयच्यान ते ट्रान्सपोर्ट करून हे कन्स्ट्रक्शन डावरी वेस्टार हाडटले. सो एक बरी गोश्ट चालू जातली आनी म्हाका खबर आसा ऑनरेबल CM हे करून घेतलो. फाटल्या विधानसभा वेंचणुके वेळार रातया भितर उमेदवार उबो करून जी चूक आमी केल्ली ती परत तृणमूल काँग्रेस करची ना. आमचो उमेदवार जो आमी उबो करतले तो 2 म्हयन्यां पयलींच आमी लोकां मुखार दवरतले आनी म्हणूनच ह्या फावट जिल्हा पंचायत वेंचणूक TMC लढची ना अशें तृणमूल काँग्रेसीचो फुडारी त्राजन डेमेलो हाणें पणजे पत्रकार परिशद घेवन पत्रकारांक कळीत केलें. गोवा TMC ZP इलेक्शन कित्याक कॉन्टेस्ट करूं कित्याक नॉमिनेशन करूं. आमी जे राजकारण करून येयल्यात ते गोंयकारांच्या फायद्याक करपाक येयल्यात. न्हू जस्ट प्ले पॉलिटिक्स कॅन्डिडेट दवर जाय म्हणून आनी सगळी वाट लावपाची. पयले सुवातेर आमकां परत ती मिस्टेक करपाची गरज ना. आदी केला पळय ती आमी टू इम्पोर्ट कॅन्डिडेट्स overnight importing candidates and keeping candidates. Now if you will, I will tell you all the figures. If you check in the last assembly elections, particularly in the south, in Kortari and in Navili, we are got the most number of votes. Babs Marian, who is in charge of south, there are so many people came to him to wanting to contest for the ZP election on our party symbol. But both the leaders and many members, we sat down, discussed, and we believed that we have to work at the grassroots level, create a confidence among the people of Goa, and then claim from the people of Goa to trust TMC. Now the present ZP, there is the Asa committees, north and south. एक उतर कोण विस्पर तरी आयकलो ओपोजिशनाचे सगळे एक रावले. सो आमचो एक हाडून थंयसर तिंचे भितर घालप आनी तितून जावप हे आमकां वी आर नॉट इंटरेस्टेड and we are not just interested for the sake of fighting elections. Again I am repeating, we are not prepared to import candidates. Our candidates in the future elections, their faces will be seen minimum 2 months before the election of anything, maybe assembly, Lok Sabha, anything. 2 महिने पहिले आमचे चेहरे उभे असतात. या कारणाक लागून आमी ZP इलेक्शन. आपल्या नागरिकांक उर्जा दिवपाचे नैतीक कर्तव्य भारत सरकाराचे आसा. सध्या रशियेंतल्यान तेल विकते घेवप जाता आनी ह्यान फुडें थंयच्यान तेल विकते घेवपाचें काम चालूच उरतलें अशें केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हाणें सांगलें. तशेंच खंयच्याच देशान आजून भारताक रशियेंतल्यान तेल खरेदी बंद करपाक सांगूंक ना अशें मंत्री हरदीप सिंग पुरी हाणें सांगलें. There has been a fair amount of misconception on energy buys from Russia. I have said quite frequently, and I said that to my colleague, the External Affairs Minister, that, typically Europe buys in one afternoon what we were buying in a quarter. We ended the financial year 31st March 2002 with a total amount of imports of Russian oil at 0.2%. 0.2%.
Yes, when 24th February took place, and in the months, if I remember correctly, April, May, June, in that quarter, of the first quarter of the next year, imports from Russia were significantly arose as a result of the, dislocation in the markets. But subsequently, other suppliers stepped in. And I think in the following months, I think another Middle Eastern supplier was at number 2 situation. I think the Saudis were number 1 suppliers always, and for one quarter, I think the Russians moved up. Then the other Middle East suppliers come. Look, let me make it very clear. India will buy oil from wherever it has to, for the simple reason that this kind of a discussion cannot be taken to the consuming population of India. गुरुवार बायलीची डिलिव्हरी जाल्या उपरांत तिका घरा पावोवपा खातीर खासा 2 ॲम्ब्युलन्स भलायकी खात्यान चालीक लायल्यात. हरशी गुरुवार बायलांक घरा पावोवपा खातीर हॉस्पिटलाच्यो ॲम्ब्युलन्सचो उपेग करचो पडटालो. ते खातीर ही सोय चालीक लायल्या. हे शिवाय नव्या 10 108 ॲम्ब्युलन्सचे आयज भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी वाळपय लोकार्पण जालें. आदल्यो 108 ॲम्ब्युलन्स बदलून तांच्या जाग्यार नवीन ॲम्ब्युलन्स घालपा खातीर भलायकी खात्यान काम सुरू केलां, अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. महिला जे डिलिव्हरी करून त्यांना घरा पावपाक म्हणून येवजणेची आमी मारुती ज्यो आमी गाडयो तयार केल्ले आसा. पयलीं कितें आसलें ते आमकां ॲम्ब्युलन्सान सोडचें पडटालें, म्हणून आतां आमी ते चेंज करून तांकां ते मारुती वेवस्थीत तांकां घरा पावपाक, म्हणजे प्रत्येक महिला जे इन्स्टिट्युशनल डिलिव्हरी तेजी जाता तिका घरा पावपाक म्हणून नव्यो गाडयो दोन आमी इंट्रोड्यूस केल्या. आणि त्याचबरोबर 10 आमी नवे ॲम्ब्युलन्स आमी इंट्रोड्यूस केल्या. त्याचबरोबर आनी 2 कलर कॉन कंपनीन आमकां दिल्ले आसात, ते बी आतां बेगीन आमी हें करतले. सगळ्यात एडवान्स लायफ सेविंग सिस्टम. आनी म्हाका दिसता की गोंयांत आमी जे कितें आमचे रिस्पॉन्स जो आहा तो देशान सगळ्या पेक्षा बरो रिस्पॉन्स आमचो आहा, पूण ते आनी फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार आनी ॲम्ब्युलन्सीची आमकां गरज आहा. कुट्टरी वाठारांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडप्यांचेर बंदर कप्तान अधिकाऱ्यांची दुसऱ्या दिसा शोध मोहीम केली. हे मोहिमे खाला रेंव काडपा खातीर वापरिल्ले 2 कॅनो आनी 1 पंप बंदर कप्तान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केल्यो. कुळतरी बेकायदेशीरपणान रेंव काडप्यांचेर शुक्रारा बंदर कप्तान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली. आमी क्रेन घातली आनी ती वयर काडली. आनी काल ते लो हाय टायड आसलेले ते आमकां ती क्रॉस करूंक मेळना थंय. लो टायडीचे आमी ते क्रॉस करले आनी यार्डेन हाडून दवरल्या. हें कुडतऱ्यार हय ब्रिजा पोंदासून रेल्वे ब्रिजा पळय तेज्या पोंदांतले आमी ते व्हरतले आतां. त्यो आमी क्रॉस करून दवरले आतां. 3 बोटी बुडल्यो त्यो 3 बोटी वयर काडल्या. 1 सक्शन पंप आनी 2 कॅनो. पुलिसांनी 1 केपेची आनी 1 कुडतरी आनी 1 सक्शन पंप. आतां ते कितें आमी आतां 2 बोटी व्हरतले आनी 1 सक्शन पंप मेवळा आमकां थंय, तोय व्हरतले. आनी प्लस हो सक्शन पंप पुलीस आपणाच्या कस्टडीन दवरतात. तेन्ना कितें ते मर्डर जाला म्हणटा तेजेर खंयचे हितून मर्डर जालो तो? पुलीस आपणाच्या कस्टडीन दवरतात. आमचे आतां ते लोटायड जाले की आमी घेवन येतले बोट. एक सक्शन म्हणला तें आनी आमची बोट येवपाची आतां ते व्हरतले आमी दिगासानसून. मागीर हांगा ती बोट काय आमची व्हडली बोट येवची ना हांगा डिंगीकून बांदून आमी व्हरतले ते. आनी थंयच्यान मागीर आमचे बोटीक बांदतले आनी व्हरतले. खंय जाता? आमणे व्हरतले हांगा खांडोळा ब्रिजा पर्यंत. काणक्या बार्देशांतले कासा मार्कीस हे फर्निचराचे दुकानाक उजो लागून गोबळ जालो. पावंडवर यत्न करून उजो पालोवपी दळान हो उजो पालयलो. 5 उजो पालोवपी गाडयांनी पयलो आनी दुसरो मजलो तशेंच शेजाऱ्यांची दुकानां वाटायली. नेमके कितले लुकसाण जाला ते मात अजून कळूंक ना. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. जिल्लो पंचायत पोट वेंचणुके खातीर 16 ऑक्टोबराक मतदान जातले. 3 मतदारसंघाचे पोट वेंचणुके खातीर 16 उमेदवार रिंगणांत आसात. अर्जाचे छानने उपरांत 16 उमेदवार रिंगणांत उरल्यात. कुट्टाळी आनी रेईश मांगूश मतदारसंघांत दरेकी 4 जाल्यार दवर्ली मतदारसंघांत 8 उमेदवार आसात. मतदान जाले उपरांत मंगळारा 18 ऑक्टोबराक मतमोजणी जातली. रेईश मांगूश मतदारसंघ ओबीसी खातीर जाल्यार कुट्टाळी मतदारसंघ अनुसूचित जमाती खातीर राखीव आसा. दवर्ली मतदारसंघ मात सर्वसामान्या खातीर आसा. आयतारा 16 ऑक्टोबराक सकाळी 8 ते सांजे 5 वरां मेरेन मतदान जातले. मंगळारा 18 ऑक्टोबराक मतमेजणी जावन निकाल जाहीर जातलो.
जिल्लो पंचायत पोट वेंचणुके खातीर 16 ऑक्टोबराक मतदान जातले। 3 मतदारसंघाचे पोट वेंचणुके खातीर 16 उमेदवार रिंगणांत आसा। अर्जाचे छानने उपरांत 16 उमेदवार रिंगणांत उरल्यात। कुट्टाळी आनी रेश मांगूश मतदारसंघांत दर एकी 4 जाल्यार दवर्ली मतदारसंघांत 8 उमेदवार आसात। मतदान जाले उपरांत मंगळारा 18 ऑक्टोबराक मतमोजणी जातली। रेश मांगूश मतदारसंघ ओबीसी खातीर जाल्यार कुट्टाळी मतदारसंघ अनुसूचित जमाती खातीर राखीव आसा। दवर्ली मतदारसंघ मात सर्वसामान्या खातीर आसा। आयतारा 16 ऑक्टोबराक सकाळी 8 ते सांजे 5 वरां मेरेन मतदान जातले। मंगळारा 18 ऑक्टोबराक मतमेजणी जावन निकाल जाहीर जातलो। कर्नाटकांत ओला उबेर टॅक्सी बेस्ड येरादारीची सोय बंद केली म्हूण गोंयान गोवा मायल्स ॲप बंद उडोवपाचो प्रस्नूच येना। गोवा मायल्साचे सरकारा कडेन 25 वर्सां खातीर कंत्राट आसा। मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण गोंयांत ॲप बेस्ड टॅक्सी सेवा आसपाक जाय। प्रवाशांक येरादारीची सोय दिवपा खातीर ही सोय म्हत्वाची अशें म्हणलां। ते खातीर गोवा मायल्साची सेवा सरकार सुरूच दवरतले अशें माविनान स्पश्ट केलां। गोवा मायल्साची ॲप सेवा दाबोळीच्या प्रवाशांक मेळची म्हूण फुडल्या सप्तकांत सरकार थंय ह्या ॲपाचो कावंटर घालतले अशें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनोन म्हणलां। बॅन केला ते तांचे विशय, आमचो विशय न्हू, पूण हांव तरी आसतना इतलें सांगपाक सोदतां, ओला उबरा काय बरो ॲप आमचो गोवा मायल्स आशिल्लो। सो एक ॲप आमचे कडेन आसा। आतां कर्नाटकान बॅन केला, कित्या लागून केला? आमच्या गोंयकारांक बरें पडपा ना। दोन एजन्सीन हेजेर कॉल घेवपा जाय। एक आमच्या सरकारान हेजेर परत रिलूक करपा जाय, आनी दुसरें म्हणटा ते GMR, एज आय सेड अर्लियर, इट इज अ प्रायवेट एअरपोर्ट। आमी कशें तांकां सांगपाक शकता तुमी ओला घेया वा घेयनाका? दे वॉन्ट टू गीव मल्टिपल चॉयस। तेंचेय निर्णय सारको आसा, पूण आतां कर्नाटका तशें जाला म्हूण दे वील टेक अ कॉल। वी वील नॉट इंटरफियर इन दॅट। म्हाका फकत दाबोलीम म्हाजे सारकें ऑर्डरीन घालपाक जाय। म्हाका दाबोलीन सुद्दां ॲप बेस्ड टॅक्सी हांव हेच फुडल्या विकाक स्टार्ट करतलो, एकूच कारणां लागून। फाल्यां तरी थिंगा ॲप बेस्ड टॅक्सी ना। ऑलरेडी हायकोर्टान एक डिसिजनाचेर सांगलां। आतां बोलदेच मनीस थिंगा घुसपा करता। अरे हांव म्हणटा इतले सुंदर आमचे गोवा मायल्स ॲप आशिल्ले, आमी कांय तें कॅन्सील करूं ना। 25 इयर्स तेंचे कडेन एग्रीमेंट सायन केल्लो आसा। टुरिजम डिपार्टमेंट, म्हाजें डिपार्टमेंट सुद्दां न्हू, तांकां भायर कांय उडोवपा जायना। सो ते आसल्या तेंकांच आमी हाडया थिंगा। बाकीचे ओला उबर हाडपाचेर दॅट डिसिजन कॅन वेट। हांव फुडारात तें डिसिजन घेता। लोकांक जाय एक ॲप बेस्ड टॅक्सी। दाबोली एअरपोर्टार टॅक्सी आहा तेंकांय हांव एकूच सांगपाक सोदतां, तुमी तरी ॲप हाडपाक सोदना, फाल्यां हायकोर्टाची ऑर्डर आहा, जशें मिटर बसय म्हूण आदेश आयिल्लो, आमकां हाडचेच पडटलें। नंबर 1। नंबर 2, इन्स्टेड ऑफ दॅट तुमी जॉईन करा ॲप। हांवें तांकां ओपन ऑफर दिला। आतां तुज्या माध्यमांतल्यान हांव सांगता, ओपन ऑफर दिला, तुमी गोवा मायल्स ॲप जॉईन करा। दोन्ही सायड बाय सायड काउंटर आसतले। तुमकां दिसता प्रीपेड चड बिझनेस जातले, कोण येता प्रीपेड मागता, प्रीपेड वचून दी। ते उपरांत तो सांगता आपल्या ॲप चाहिए, हम फोन पे आया था। तुम्हीच आसा न्ही, तुमचेच लोक धाडा। सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिनर्जी, बोथ सायड्स ऑफ बोथ वर्ल्ड। हें तरी तांकां समजणी मेळना, देन दे हॅव टू थिंक वॉट दे आर डुईंग, वेदर इट इज रायट ऑर रॉंग। हेजे म्हणे ते मिसगायड करताले। एकटो तेंचो व्हडलो एडवायझर म्हण आसलो, तांकां फोंडान घातले अक्षरशः। आतां बरो एडवायझर, हांव समजता तो बरो एडवायस दिवन ते राजी जातले, पूण ते राजी जावं जायनाका। हांव म्हाजें डिसिजन आय एम गोईंग हेड नेक्स्ट वीक, कित्याक हांवें कमिटमेंट कोर्टान म्हाजे जे लिगल ऑफिसर आहा, AG आहा, तेणी ऑलरेडी कोर्टान सांगलां आमी स्टार्ट करता, नाजाल्यार दुसऱ्या हांव येवपा दिवपा ना थिंगा। गोंयांत टॅक्सी ॲप सेवा हाडल्यार गोंयची येरादारी सोय वेवस्थीत जातली हो माविनाचो निव्वळ गैरसमज अशें मत गोवा फॉवर्डाचो फुडारी विजय सरदेसाय हाणें व्यक्त केलां। गोंयच्या टॅक्सीक मिटर लावन सरकारान कितें उजवाड घालो काय असो प्रश्न विजयान केला। कर्नाटकांत लोकांच्या मागणे उपरांत ओला उबेरा सारक्यो सेवा भायर मारल्यो। थंय लेगीत भाजपाचेच सरकार आसा, मात गोंयच्या भाजपा सरकाराक लोकांच्या प्रश्नांचे कांयच पडिल्लें ना। गोंयचे सरकार 22% कमिशन ह्या तत्वांचेर सगळीं कामां करतात असो आरोप विजयान केला। तो आमचो मोविन गुरीन म्हणटा तो, जें कितें आमी ओला आनी उबराच्या अगेन्स्ट सांगलां हाजे पयलीं, तांकां एक कितें दिसता की एग्रिगेटर हाडप म्हळ्यार सगळे जाग्यार पडप। सगळ्यां जर जाग्यार पडटालें जाल्यार तुमी मिटर घाल्लो, मिटर घालूनय टॅक्सीचो प्रॉब्लेम कित्याक सॉल्व जावना? मुख्यमंत्र्याक जेन्ना हांवें प्रश्न विचारलो असेंब्लीन, ताणें म्हाका कितें म्हणलें की ते लेस काडून ताजेर घालतात, कोणाचेर मिटराचेर घालतात आनी ते लिपयतात बी।
आज तांकां दिसता की टॅक्सीचो प्रॉब्लेम आनी ओव्हरचार्जींग जें जाता हें सॉल्व करपा खातीर एग्रिगेटर हाडपाक जाय, म्हळ्यार कोण ओला नाल्यार उबर हाडपाक जाय, खंय हाडूंक जाय, मोपा हाडूंक जाय पयलें ते म्हणटा आनी उरिल्ले कडेन आमी हाडटले म्हणून. ओला आनी उबर जर सोल्युशन टॅक्सी प्रॉब्लेमाचो जाल्यार कर्नाटकांत कितें जाता? कर्नाटकांत खंयच्या पार्टीचो सरकार आसा? कर्नाटका हांचे परस मातशे वयर लेवलाचेर आहा, तांचो 40% कमिशन आहा, हांचे 22% चालू आहा. सो तशें मातशें तें चड आसत, पूण मोवींग पुलिसान कर्नाटका कडच्यान शिकचें आनी सांगचें की बाबा कर्नाटकांत चल्लां तें गोंयांत ना चलतलें वो चलचें ना. हें कित्या वयल्यान तो म्हणटा? जेन्ना तांणी तांकां बॅन केल्लें आहा त्या लोकांक फटयतात, तांचे पाकीट मारतात, इतलें ह्या परिस्थितीचेर ताणें कॉमेंट जेन्ना केला. हें मुवींग दुरींग पेपर वाचना काय हो प्रश्न. म्हजो प्रश्न इतलोच की आतां तो दखल घेतलो काय ना, कित्याक सरकार कर्नाटकान आहा तोय बी तांच्याच पक्षाचो आनी कर्नाटकान आज सगळें मेन फोकस तांचो आहा कित्याक इलेक्शनाक येवपाचें. इलेक्शनाचे पयलीं जर कर्नाटकाचो मंत्री आनी कर्नाटकाचो सरकार ओला उबर हाडपाचें म्हळ्यार बॅन करपाचें उलयता जाल्यार हाजो अर्थ असो की थंयच्या लोकांक ओला उबर नाका. आमच्या सरकाराक जर आमच्या लोकांचें पडूंकूच ना. दाबोळी विमानतळा सावन वर्णापुरी मेरेन राष्ट्रीय महामार्गाचेर नो पार्किंग झोनांत वायट टॅक्सी तशेंच रेंटो कॅब बेकायदेशीरपणान पार्किंग केल्ल्याचेर वास्को पुलिसांनी खर कारवाय केली. 34 कलम अंतर्गत वट्ट 37 टॅक्सी ड्रायव्हरांचेर वास्को पुलिशेन गुन्यांव दाखल केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वास्को पुलिशेन बेकायदेशीर महामार्गाच्या कुशीक टॅक्सी पार्किंग करप्यांचेर कारवाय मोहीम सुरू केल्या. एक 2 दीस जालो स्टार्ट केल्लो आसा की आमकां खूब कंप्लेन येतात की आनी जे थंय आमचे येलो ब्लॅक जे टॅक्सी जे चलयतात तांच्यो खूब कंप्लेनी येयल्यो आसात की ती दाबोली टू वर्णापुरी पळय जो स्ट्रेच हायवे ताचेर सगळे रस्त्यार लायनीन थंय टॅक्सी पार्क केल्ले आसतात सकल, चडश्यो वायट टॅक्सीज. आनी थंय कितें आसता त्यो इट इज नॉट अ पार्किंग प्लेस, जो स्ट्रेच इज अ हायवे. सो थंय ते सगळे रस्त्यार टॅक्सी हे करून ते इलिगल ते बिजनेस करतात. आनी दुसरी म्हळ्यार ते इट इज अ डेंजरस पार्किंग. फाल्यां थंय एक्सिडेंट जावपाक शकतात. थंय गाडयो थंय रस्त्या सायडी पार्क करतात, थंय तो हायवे गाडयो थंय आपल्याले हाणी वतात आनी त्यो जर थंय मदीं जर कितें जावन जर एक्सिडेंट जालो थंय बेस्ट थंय नाकाशिल्लो बोवाळ जातलो. सो आमी हांगा तांकां कितलें सांगून पळयलें बट दे आर नॉट लिसनिंग. सो आमी हो 2 दीस जालो ड्रायव्ह स्टार्ट केला. जे कोण थंय इलिगली जे टॅक्सी पार्क करतात आनी ती बिजनेस करपाक पळयता रस्त्यार किंवा जे रेंट कार आहात ते थंय सकल हाडून पार्क करतात, ते बिजनेस करतात. आनी कोण प्रायवेट कारी थोडी पार्क केल्ली आसतात थंय रस्त्यार, सो तांकां आमी तांचेर एक्शन घेवपाक स्टार्ट केलां. सो आमी अंडर सेक्शन 34(3) ऑफ IP एक्ट म्हळ्यार जे कोण ती रस्त्यार ऑन द वे ती रस्त्यार पार्क करून पब्लीक न्यूसन्स करतात आनी जे डेंजरस पार्किंग तांकां काडून आमी हांगा कायदेशीर अरेस्ट करतात आनी दुसरे दीस मागीर आमी ते कोर्टाक प्रोड्यूस करतात आनी मॅजिस्ट्रेट. आयचे गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. रोखडोच गौरीश तुमच्या मुखार घेवन येता आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक TV.